वास्को मतदारसंघातल्या हाऊसिंग बोर्डान रावपी लोकांक तांची घरां मोडपा खातीर नोटीसी काडल्यात. जागो लोकांच्या नावार हाऊसिंग बोर्डान केला. जाग्याचे पयशे हाऊसिंग बोर्डाक फारीक केला. मागीर घरां मोडपाचे नोटीसी कित्याक असो प्रश्न थळावे लोक करतात अशें तारा केरकार म्हणटा. फाटल्या दिसांनी आमी वास्को जे हाऊसिंग बोर्डान रावता तांकां सगळ्यांक थोड्या जाणांक नोटीसी येयल्यो आनी त्या बरोबर एक बरोबर गडबड अशी जाली की नोटीसी कश्यो येयल्यो, पयशे फारीक केले आसतना नोटीसी कश्यो येयल्यो. आमी खुबशे लोक हेज्या बद्दल चर्चा केली लोकांनी. मागीर आमकां अशें आयकूंक येयली की आमचो MLA माविन गुदिनो जो पंचायत मिनिस्टर आसा तो सगळी नाटकां करता म्हणून. हांवें आतां MDक एक लेटर दिलां आनी ताका सांगलां की अलॉटमेंट लेटर आमकां आसतना आमी पयशे फारीक करून थंयसर आमी तो जागो घेतलेलो आसतना तूं आमकां नोटीसी धाडून कितें करूंक सोदता. तो म्हणटा आपलो कांय रोल ना. तुजो कांय रोल ना जाल्यार नोटीसी कश्यो पावल्यो आमकां. दुसरी गजाल एक आसा की म्युनिसिपालिटी आसा एक्सटेंशन जर केलां हाऊसिंग बोर्डाचें जर कोणें एक्सटेंशन केलां ताका ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीन टॅक्स लायला. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान आसा लायट दिल्ली आसा, वॉटर डिपार्टमेंट आसा उदक दिल्लें आसा. सगळ्या वाटेन आमकां हें आसून हाऊसिंग बोर्डाची घरां आमकां जी एलाउड केल्ली आहा ताका आमकां नोटीसी धाडप ते कितें. एक्सटेंशन केलें तेन्ना म्युनिसिपालिटीन खरें म्हणूंक जाय आसलें तुमी अलॉटमेंट तुमकां आसा 45 स्क्वेअर मिटर जाल्यार तुमी 75 स्क्वेअर मिटर एक्सटेंशन कितें केलें आमी ताका टॅक्स लायना म्हणून. ते म्युनिसिपालिटी करिना. वास्कोच्या लोकांच्या अन्यायाविरोधान आवाज करपा खातीर सवेराची मुखेली तारा केरकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेतली. हाऊसिंग बोर्डान काडिल्ली नोटीस हो सगळो प्रकार लोकांक त्रास करपा खातीर वास्कोचो आमदार आनी राज्याचो पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो करता असो आरोप तारान केला. आतां लोकांक वोटींग म्हाका पडोंक ना म्हणून मिनिस्टर आसा पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो लोकांक बेश्टोवपाक सगळो प्रयत्न करता. हांव एक म्हणटा ताका जर ती स्टडी ना 5 वर्साचे टेम्पररी मिनिस्टर म्हाका म्हणीन दिसता तांकां की तुमकां आमकां गव्हर्मेंटाचो जागो आसा कोंगलुदाचो जागो आमी हाडूंक ना. आमकां अलॉटमेंट लेटर दिल्ली आसा आनी अलॉटमेंट लेटर दिल्या उपरांत आमकां आमच्या घरांनी फॅमिली आसा. चलो लग्न जालें की ताका सेपरेट रावन दिसता, चलो वेगळो रावता ताका सेपरेट जर रावन दिता. आमी आमचे अशें रुंद जावना अशी वयर जायत्या लोकांनी एक्सटेंशन केलां, खुबश्या लोकांनी एक्सटेंशन केलां. हांव म्हणटा तुमी टॅक्स घाला तांकां अलॉटमेंट दिना. म्युनिसिपालिटीचें खरें काम आसा की ताका NOC दिवपाक जाय. आज हांव MDकूय मेळ्ळें. MD म्हाका सांगता म्युनिसिपालिटीन म्हणटा आपल्याक NOC दीत जाल्यार आपूण तुमकां सेल्डीड पेपर रोखडे करून दिता. मंत्री मॉविन गुदिनोन गरीब लोकांच्या फाटल्यान लागचे परस मंत्री आमदार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बेकायदेशीर बंगले इमारती उबारल्यात तांचेर कारवाय करपा खातीर वावुरचें असो सल्लो तारान मॉविन गुदिनोक दिला. हांव सांगूंक इतलें सोदतां माविन गुदिनो बाबा तूं आमच्या फाटल्यान पळय लागला ते मिलिंद नायका दोंगर पोखरून बिल्डींग बांदल्या ताका परमिशन कशें दिलां तेजी चवकशी कर मरे. पांडुरंग मडकयकरान जें बांदलां तेजी चवकशी कर मरे. विजय सरदेसान हेचेर बांदाचेर घर कशें बांदलां म्हणून चवकशी कर मरे. तूं गरिबाच्या फाटल्यान जेका एलाउड केल्लें आसा तेंच्या फाटल्यान तूं कित्याक लागला. आनी वयल्यान तो म्हणटा आपूण काम करता जाल्यार लोकांक बरें दिसता. तूं बिंदास काम कर पण लोकांची घराची बेघर करता ताका परमेश्वर कितें दाखोवपाक जाय तो दाखयता. आमच्या हाऊसिंग बोर्डाच्या भानगडीत तूं पडनाका. तुका जर इतलीच हिम्मत आसा जाल्यार चीफ ऑफिसराक सांग तांकां NOC दी म्हणून जी प्रिमायसी आमची आसा त्या प्रिमायसीक तरी दिया न्ही. आमी पयशे फारीक केलेला एक्सटेंशन केला तांकां सुद्दां आमी हाऊसिंग बोर्डान पयशे फारीक केल्या. हांवें केल्या कितल्या लोकांनी केल्या हांवें सांगून लोकांनी केल्या पयशे. बाब माविन गुदिनो तूं आमच्या गरिबांच्या फाटल्यान लायनाका. आसुनी ती लोकांची घरां थंयच आसुनी. तुका जर इतलें तुका दिसता कोणाचें हें करपाचें ते मिलिंद नायकान दोंगर पकडला पळय ताका कशें परमिशन मेळ्ळा काय म्हणून विचार. थंय दर वर्सा कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार त्या लोकांक त्या जेटीर लोकांक नोटीसी धाडटाल्यो. आज तेणें थंय घर कशें बांदलां म्हणून तेजी चवकशी कर. हाऊसिंग बोर्डान कोणी दुसरो माळो काडला तांणी नगरपालिकेक आनी हाऊसिंग बोर्डाक पयशे फारीक केल्यात. तशेंच मॉविन गुदिनोन लोकांक त्रास करपाचो बंद केलो ना जाल्यार पंतप्रधान मोदीक पत्र बरोवन पंचायत मंत्र्याची कारस्थाना कळयतले अशी शिटकावणी तारान दिल्या. आतां प्रायम मिनिस्टर सांगता
मैं सबको घर दे दूंगा, मैं सबका घर बनाऊंगा, किसी का जिसको घर नहीं है उनको कौन प्राइम मिनिस्टर योजना की तरफ से आपको घर देंगे. म्हाका प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां लेटर धाडचें पडटलें आतां की तुजो मिनिस्टर पळय आसा गोंयचो तुज्या BJP सरकाराचो तो आमच्या गरिबाच्या फाटल्यान लागला. जे आमकां गव्हर्मेंटान अलाउड केला ती मोडपाक सोदता. नोटीसी काढल्यात ती घरा मोडून मोविन गुदिनो आपलो स्वार्थ साधपाक सोदता. ताका तो जागो आनीक कोणाक तरी दिवपाचो प्रयत्न चल्ला असो दुबाव तारान उक्तायला. आनी सांगप कितें खबर आहा, सकयल तुमकां दिता, वयर मोडटा आनी वयर आनी कोणाक दिता. आज हांवें MD विचारले तुमचे तसो बी प्लान आसा, तो म्हणटा नो. तुम्ही जर सोसायटी केली आणि तुम्ही जर आमकां सांगले की हे मोडा आनी आमकां सकयल दिया, वयर आनीक आमी एक्सटेंशन करता, तुमी कोणाकूय दिया अशें तुमी सांगूंक जाय म्हणटा. आमी कित्याक सांगतली? आमच्या भुरग्यांनी खंय वचपाचें? 2-2, 4-4 चेडे आसा, लग्न जाल्ले आसा, त्या लोकांनी कितें करपाचें? प्रत्येक वेंचणुकेक भाजपाचे हे फुडारी, मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते असली कामां करपा खातीर जागे जातात, मात लोकांक न्याय दिनात असो आरोप तारा केरकार करता. इलेक्शन पावले की तांकां दिसून येता कोणाक तरी बेश्टोवपाचें. तुमची घरां तुमच्या नांवार करून दिता, तुमकां एरिया तुमकां वांटून दिता, अशें करून फायली केल्यो 2004 ह्या BJP सरकारान. तरी सुद्दां टील टुडे ना ती कम्युनिटी लँड तांकां दिवंक ना तांकां हें करूंक ती हावस टॅक्स बी घालून म्युन्सिपाल्टी वर रात आपली इन्कम करता. कित्याक तांचो कचरो उखलता, तांकां सगळें हें मेळटा तांचे कडसून, ताका लागून म्युन्सिपाल्टी टॅक्स घातल्या.